Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आज जेन्ना तुम्ही व्हॅल्यूवेर डेटा पळयता सगळेजण तुमचे आरोप करतात की तुमकां लागून बीजेपी जिखली. पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून फक्त सांतांद्रेचे आमदार न्ही, ह्या स्प्लिटाच्या आरोपा कडेन तुम्ही कशें पळयता? सो हे फक्त आमचेर आरोप करपाचे चालू आसा आनी अशें करून आमी काँग्रेसीचेय पडलेले आसा, गोवा फॉर्वर्डाचेय पडलेले आसा, सगळे पडलेले आसा. आमी अशें धरूंक ना की बाबा आमी एका डिफीट करतले तेका डिफीट, आमी सगळ्यांक डिफीट करतले. आमकां आमचो सरकार घडोवपाक जाय आसलो आनी आमकां गोंयकारांक लागून एक बरो पर्याय दिवपाक जाय आसलो, गोंयकारांक एक फ्रेश न्यू फेस दिवपाक जाय आसलें. अशी घेवंक ना की मतां फक्त बीजेपीची घेतल्या, काँग्रेसीची घेतल्या, गोवा फॉर्वर्डाची घेतल्या, आमी गोंयकाराची मतां घेतल्या. गेलो कॉम्पिटिटर म्हणटा की तुका लंडनकारांनी जिखयलो म्हणून. हय, कॉम्पिटिटर आयज तेका अशें दिसला की लंडनकारान जिखला म्हणून. लंडनकार म्हणटा गोंयकारांनी जिखयलो, तो म्हणटा लंडनकारांनी जिखयलो. लंडनकार जे आयज गेल्या ते आमचे गोंयकारूच, ते आयज गोंयांत कामां मेळना, धंदे मेळना म्हणून आयज ते भायर वचपाक पावले. आनी हेका रिस्पॉन्सिबल तो फ्रांसिस्को सिल्वेरात आसा, जेणे इतली वर्सां, जी 25 वर्सां तेका आसली, 20 वर्सां तो सत्ता भोगली आनी 20 वर्सां तो MLA आसलो. तेणें केन्नाच आपण ग्रासरूट काम करपाक जाय, कामां दिवपाक जाय, धंदे दिवपाक जाय, हेजेर केन्नाच काम करूंक ना. हेका लागून तो शेणलो. काँग्रेस सद्याक तुमकां ब्लेम करता, AMG सद्याक तुमकां ब्लेम करता, आप आनी TMC म्हाका दिसता कोणाक ब्लेम करपाची सद्याक तुगेले मनस्थितीक नात. बट हे जे ब्लेम करता तुमकां, सुदीन जवळीकार जावं किंवा काँग्रेस जावं, हांकां तुमची जाप कितें? हेंकां एकूच जाप आसा, बी रेडी. तुमचें अस्तित्व धोक्यान आसा, तुमचें अस्तित्व राखपाची ट्राय करा, मात तुमी राखपाक पावची ना. कित्याक जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज वयर सरलेले आसा, ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर जो आसा तो हेच्या फुडें चड जातलो. आनी फुडले जे निवडणूक आसतले त्या निवडणुकीन 100% हांव सांगूंक सोदता, आमचो जे काम आसतलें तें कालच्यान सुरू जाल्लें आसा, आमी तें काम आनीक वाडयतले. फुडली निवडणूक जेन्ना म्हणटात, आर यू टॉकिंग अबाउट पंचायत इलेक्शन काय आर यू टॉकिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शन काय जाल्यार फुडली विधानसभा इलेक्शन? फुडले पयलू म्हणजे येतले ते म्हणजे पंचायत इलेक्शन, मागीर लोकसभा येतले, जावं मागीर ZP येतले, मागीर आमचे परत असेंब्ली इलेक्शन येतले. सो सगळे इलेक्शनाक आमी रेडी आसतले. यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन फुल फ्लेजेड? Obviously, we'll going to panchayat elections, we'll be going to Lok Sabha elections, we'll be going to ZP elections, all the elections will, because we are the party now, we are the third largest party in Goa, and we have to establish in all the villages, all the constituencies all over Goa. तुम्ही म्हणा की तुम्ही पहिलेच विधानसभा सेशन जे जातले तातूंत भितर तुम्ही पोगो बिल घालतले म्हणून. व्हॉट इज द प्लॅन अबाउट? हय, आमी जी पयलीच विधानसभा आसा तितून आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे बिलाक लागून आमी जी गेली ती 3 वर्सां काम केलें. नाव दॅट यू आर अ सिंगल मेंबर, तुमकां प्रायवेट मेंबर्स बील या आमकां प्रायवेट मेंबर बील घालचें पडटलें. आनी हांव घालतलो तें कित्याक हांवें जेन्ना भायर सरता तेन्नाच सांगलें की आमी ज्या हेका लागून आमी काम केल्लें इतले ते 3 वर्सां सुमार, तितून तेका लागून आमी पॉलिटिक्सान भितर सरले, ते आमी पयल्याच हितून घालतले. मागीर तेंचेर आसा तेंकां कितें डिसिजन घेवपाक जाय कितें ना तें. आनी लोकूय पळयतले फाल्यां की बाबा हे गोंयकारां वांगडा आसा काय ना तें. हे लोकांचेय पळोवपाचें आसतलें की खंयचो आमदार आसा, खंयचो आमदार ना, कोण सपोर्ट करता, कोण सपोर्ट करना, हें मागीर तेंचेर आसा. बट म्हाजें कर्तव्य आसा की हें बील घालपाचें असेंब्लीन आनी हें लोकांक एक्सप्लेन करपाचें, ह्या आमदारांक जे बाकीचे निवडून येयल्या त्या आमदारांकूय एक्सप्लेन करपाचें. तुका हें बील घालून कितें साध्य? कारण बील काय पास जावचें ना. यू आर ओन्ली वन MLA. तुका गोंयकारांक दाखोवपाचें आसा की खंयचो आमदार ह्या बिलाक सपोर्ट करता आनी खंयचो आमदार ह्या बिलाक ओपोज करता. ऑब्वियसली गोंयकारांक कळपाकूच जाय की खंयचो आमदार गोंयकारां वांगडा आसा आनी खंयचो आमदार गोंयकारां वांगडा ना. गोंयकारांक कोण सपोर्ट करता, कोण करना, हें गोंयकारांकूय कळपाक जाय. तेका लागून म्हाका तें बील घालपाक जायूच.